महाराष्ट्रात शिवसेनेचे सरकार स्थापन करतकीच गोंयांतय सरकार बदलपाचें शिवसेनेन थारायलां. शिवसेनेचो खासदार गोंय प्रभारी संजय रावतान गोंय फॉवर्डचो मुखेली आदलो मंत्री आमदार सरदेसायच्या हजेरेन तशें जाहीर केलां. सोमारा मंत्री विश्वजीत राणेन पत्रकार परिशद घेवन तांकां येवकार दिला. गोंय सरकार घट्ट आशिल्ल्यान उडोवपाचो प्रश्नच येना. जांकां कोणाक सरकार उडोवपाचें आसा तांकां तांच्या प्रयत्नांक आपले कडल्यान शुभेच्छा अशें राणे म्हणटा. गोंय राज्यान कोण म्हणटा की शिवसेनाची आघाडी, ह्या पिश्यांक कोण गोंयान कांय स्थान दिवचें ना. हे शिवसेना ते थंय मुंबय सरकार जाला म्हणून गोंयान केन्ना शिवसेनाचे एक सीट सोडून ते एक मत पडपाक मुश्कील आसा. शिवसेनानी अनुभव आनी एक्सपेरिमेंट खूब वर्सां केली गोंयान आनी शिवसेनाचे आदारीत हे फ्रंट जे कोण सरकारान ना ते तरेतरेचे फ्रंट केल्यार आमकां कांय तेजो परिणाम जायना. काँग्रेस पार्टीन स्वता सांगला की आमी तसले फ्रंटाक सहकार्य करिना. प्रमोद सावंताचे लिडरशीप जे आहा ताका आमी पूर्णपणे तेंको दिता. आनी जे संजय राऊतान सांगला की 4 आमदार आमचे आयज संपर्कांत कोणाचें ना, आमकां कितें जीव दिवपाचें ना, पॉलिटिकल सुसायड करपाचें ना, शिवसेना सारके थर्ड क्लास पार्टी जे गोंयान ना. अरे शिवसेना म्हटल्यार हे ज्या लोकांनी शिवसेनेचें नांव घेतलें ते अर्दे काबार जाले. कित्याक क्रिस्तांव मनीस तो म्हणटा तो शिवसेना पळय तो पयलीं भियाता. शिवसेना कसलोच रोल गोंयान ना. कितलेय फ्रंट केले म्हणून शिवसेना पक्ष गोंयान कांय सत्तेर येवं शकना. हे सरकार स्थिर गोंया मदीं भूकंप ना. कदाचित 6 म्हयन्यान महाराष्ट्रानूच भूकंप जातले. तांणी थंय पळय म्हणून सांगूंक जाय. आनी संजय रावतान गोंय सरकार अस्थिर करपाचो प्रयत्न करूं नये. आमचो सगळे जे आमी 27 आमदार आहा भारतीय जनता पक्षान, आमचो पूर्णपणे विश्वास डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर आहा आनी तेजे नेतृत्व सकयल आमी हे सरकार चलयता. आनी तेजे बरोबरूच हांव आसा. हांव आनी खंय कोणी जर चिंतात की आमचे कितें कोणा कडेन फ्रेंडशीप वेगळें आसता, राजकारण वेगळें आसता आनी राजकारणाचे ऑब्जेक्टीव वेगळे आसता. फ्रेंडशीप आमी सगळे गोंयान एक ल्हान राज्य असले कारणान आमी एकमेकाचे फ्रेंड आहात. पूण त्याच बरोबर जर कोणी सरकाराचेर वार करपाचो प्रयत्न केलो तर आमी सगळे 27 लोक आमी मुख्यमंत्री बरोबर उबे रावतले. आनी आमी हे कसले फ्रंट आनी हे स्वप्न लोकांचे जे फ्रंट तयार करतात आनी हे खंयचे शिवसेना आनी इतर काही पार्टी हेजेर कांय अर्थ ना. तेजेर लोकांनी सिरियसली घेवं नये. हुएवर वॉन्ट्स टू फॉर्म एनी फ्रंट दे कॅन फॉर्म बिकॉज दे आर ऑल इन द ऑपोजिशन. फाल्यां जर कोणी ऑफर दिली तांकां मंत्री म्हणून ताबडतोब धांवन येतले. मागीर फ्रंट बी गेले खड्ड्यान. म्हणूनच तुमकां सांगता की हे फ्रंट बीन आहा बेश्टे प्रेशर घालपाक. आमी खंय धांव मारपाची आमी परिस्थिती ना, आमी खंय वचपाचे मुडान बी ना. हांगा गोंयान ऑपोजिशनान आहा कितले लोक? 10 लोक आहा. आमचे कडेन 30 लोक आहा. आनी ते 10 लोक कितें करतले हें हांव सांगूं शकना. आनी ते 10 लोकांक ऑल द बेस्ट म्हणटा हांव. तुमी फ्रंट करा, शिवसेनाक हाडा, शिवसेनाचे सॅफ्रन भगवो घाला, जाय तें करा म्हणून. तलवारी घेवन भोंवत आनी कांय ना. हांव कांय अपेक्षा दवरिना त्या फ्रंटा कडल्यान. आनी तांकां तलवार जाय जाल्यार हांव बी हाडटा. आमचे कडेन घरान जुन्या घरा कडेन खूब आहा. आमचे कडेन एन्सिस्ट्रल आहा. पोर्तुगीज त्या टायमान तेन्ना रिबेलियनाक वापरलेल्यो ते प्रत्येक तेंचे कडेन ते 10 आमदार म्हाजे वडील सोडून बाकी 9 कडेन दिता हांव.